जो नीट एग्जामीचो कॅन्सलेशन जो शॉक जाल्लो आसा स्टुडंट्सांचेर तांचे आवय बापायंचेर सगळ्यांचेर जो असर पडलेलो आसा. It has had a great effect and has affected not only the morale of the students, it's a psychological attack on their health, on their well-being. जी इतली वर्सां तांणी हार्डवर्क केल्लो, मना काळजांसान वो एफर्ट घाल्लो, ताणीच न्ही तांचे आवय बापायनूय खुबशे आवय बापायनी सॅक्रिफायस केले. चडशे स्टुडंट्स जे आसा जे गरीब खानदानसान येतात, आयज तांचे कितें जातले? Over 22 lakh students have got affected. ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकार अंडर जितलो एग्जामी कंडक्ट जाता हे लीक जायत आसा. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी पळय आसा NTA, ते सांगता आमकां ह्या फावट कॅन्सील करचें पडलें कित्याक स्टुडंट्साचो आमचेर ट्रस्ट आसा. आज आमच्या देशान गेल्या 10 वर्सां 90 फावट मेजर एग्जामीचे पेपर्स लीक जाले. हे बीजेपी सरकार इज अ सरकार ऑफ माफिया जावन आसा. जो सरकार एक एग्जाम वचून सारकी कंडक्ट करूंक शकना, हो सरकारा तरुण पिळगेक म्हणल्यार जे आमच्या देशाचो फुडार म्हणटा तांचो घात केल्लो आहा. सो बेसिकली दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड द यूथ हू आर द पिलर्स ऑफ द फ्युचर. दे शूड, if they can't conduct an examination right, they should see what is happening in a neighboring country like China, where AI is organizing the entire election setup. ते करूया जाल्यार मागीर तुमच्यान जर करूंक जायना. I completely support what Vijay says in Chennai की हे नीट म्हणटा ते रद्द करचें आनी 12वीच्या एग्जामीचेर पयलीं जो सिस्टम आशिल्लो तो परतो रिइम्प्लिमेंट करचो. 22 लाख भुरगे जे आसात आमच्या देशान तांचो फुडार हे एग्जामीचेर आसता आनी पेपर लीक जाता. आनी वन नेशन वन एग्जाम दिवस आतां वन नेशन वन री एग्जाम जाल्ली आहा. सो वॉट इज इट नाव? पेपर लीक्स, conducting re-examinations are now becoming the new normal, and 3 times in the past this has happened. एकदा दोनदा न्ही, तिसऱ्यांदा जालें हॅट्रिक मारलें मोदीन. सो अर्थ कितें? थंय तें जाता, हांगा जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाता. म्हळ्यार कितें? वॉट इट शोज? इट शोज दॅट मेरिट हॅज नो व्हॅल्यू इन बीजेपी रूल. बीजेपीच्या ह्या देशांतल्या सरकारान मेरिटाक व्हॅल्यू ना.